बिरेस्तारा 10 तारखेर बेतोड्या बायपास रस्त्याचेर दोन दुचाकीमदी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दोगांक मरण आयले। हेर दोग जाण गंभीर जखमी जाल्यात। दोनूय दुचाकी एकामेकांक मुखारच्यान नेटान आपटल्यो। एके दुचाकीर बशिल्ली विद्यार्थिनी ईशा गांव सिका सुवातेरूच मरण आयले, जाल्यार दुसरे दुचाकी वयलो आदित्य देसाय हाकाय सुवातेरूच मरण आयले, जाल्यार अदिती उमेश मांद्रेकार आनी योगेश पाटील दोग जाण जखमी जाल्यात। गोयात जावपी अपघात आणि तातूंत जावपी मरणांचो आंकडो दिसान दीस वाढत आसा। हे फाटभुंयेर गोयातल्या अपघाती आंकड्यांचो नियाळ घेतलो। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात येवकार। गोयात 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2024 ह्या काळात 2682 रस्तो अपघातात 286 जाणांक मरण आयले। तातूंत हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार 35 वर्सां परस उणे पिरायेच्या 130 जाणांक मरण आयला। ही टक्केवारी 45.45 इतली आसा। तातूंत 113 दादले जाल्यार 17 बायलांचो आस्पाव आसा। ही माहिती वर्सुकी विल्लेशण अपघात अहवालांतल्यान मुखार आयल्या। अहवाला प्रमाण गोयात 2024 जाल्ल्या अपघातात 286 जाणांक मरण आयला। 2023 2845 अपघातांनी 290 जाणांक मरण आयले। हे तुळेत 2024 अपघातांचो आंकडो 5.76% चड म्हळ्यार 164 अपघात जाल्यार अपघाती मरणां 1.38% म्हळ्यार 4 मरणां उणी जाल्यात। ही आंकडेवारी 2023 वर्साचे तुळेत मातशी उणी आसली तरी परिस्थिती अजून गंभीर आसा। ते भायर गोयात 2024 अपघातात 1041 जाण जखमी जाल्ले। तातूंत 888 दादले जाल्यार 153 बायलांचो आस्पाव आशिल्लो। 2024 जाल्ल्या अपघाती मरणां सगळ्यात चड 45 ते 60 वर्सां पिराय गटांतले 69 जाण आशिल्ले। ही टक्केवारी 24.12 इतली आसा। ह्याच पिराय गटांतले 140 जाण जखमी जाल्ले, जाल्यार 18 वर्सां पिराय गटांतल्या 6 भुरग्यांक मरण आयला। ही टक्केवारी 2.9 इतली आसा, जाल्यार ह्याच पिराय गटांतले 21 भुरगे जखमी जाल्ले। 18 ते 25 पिराय गटांतले 21.32% म्हळ्यार 61 जाणांक मरण आयले। ह्याच पिराय गटांतले 224 जाण जखमी जाल्ले। 25 ते 35 पिराय गटांतले 22.2% म्हळ्यार 63 जाणांक मरण आयले। ह्याच पिराय गटांतले 315 जाण जखमी जाल्ले। हाचोच अर्थ 35 ते 45 वर्सां पिराय गटांतले 17.81% म्हळ्यार 51 जाणांक मरण आयले, जाल्यार ह्याच पिराय गटांतले 256 जाण जखमी जाल्ले। 60 आनी ताचे परस चड पिराय गटांतल्या 36 जाणांक मरण आयले, जाल्यार त्याच पिराय गटांतले 84 जाण जखमी जाल्ले। ही आंकडेवारी हुस्क्याची आसा। हे उणे करपाक आमकां कांय गजाली पाळच्यो पडटल्यो। वाहन वेगान चलोवचे न्हय, येरादारी नेम पाळचे, हेल्मेट वापरचे, सीट बेल्ट लावचो, सोरो पिवन गाडी चलोवची न्हय आनी शक्यतो गरज आसल्यारूच गाडी घेवन भायर सरचे। राज्यात अपघातांचे प्रमाण वाडटा, काळजी घेयात। अशाच वेगवेगळ्या व्हिडिओ खातीर भांगरभूंयचो YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा। तशेंच फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करा आणि www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।